धारगळेत 2 खांब्याकडेन उड्डाण पूल उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। दिसान दीस वाडटे घडणुकांचेर नियंत्रण हाडटले जाल्यार उड्डाण पूल जावप भोव गरजेचें आसा। तशेंच उड्डाण पुलाचें काम पुराय जाय म्हणसर सिग्नल तरी घालपाचें ना जाल्यार पुलिसांक तरी तैनात करपाचें थळाव्यांचें म्हणणें। बरोबर आसा। हांगा एक्सिडंट दिसान दीस वाडत आसा आनी खरें म्हणजे हांगा ते एटलिस्ट आतां फ्लायओवर जायना तो पर्यंत सिग्नलाची तरी अत्यंत गरज आसा। नाजाल्यार 1-2 पुलीस तरी हांगा इमर्जन्सी दवरपाक जाय सरकारान। आनी आमची सरकारा कडेन इतली मागणी आसा की हेजो फ्लायओवर हांगासर जो कॅन्सल जाल्लो तो अत्यंत हांगा फ्लायओवरची खूब गरज आसा। तो आतां फुडें ह्या कडेन सरकारान आमच्या तो प्रोसेस करून एक बेगींतल्या बेगीन करपाचो अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा। तारूच आतां हे जे हांगा गाडी हे 2 खांब म्हणटा पळय थंयसरूच हे खुबशे मेजर एक्सिडेंट जातात। तुमकां खबर आहा की हो फ्लायओवर एक्चुअली पयलीं आसलो पूण तो कांय कारणास्तव म्हाका दिसता तो कॅन्सल करून असो दवरला आनी आतां अशें जालां की पेडणे मतदारसंघात तशें मांद्रे मतदारसंघातले लोक ह्या रस्त्यावर म्हणटा तशे ट्युरिस्ट लोक ह्या रस्त्यार वयतात आनी खुबशे एक्सिडेंट जातात। ताका लागून लोकांची मागणी आहा की हो बेगींतल्या बेगीन हे जावं फ्लायओवर जावपाचो। पण फाटल्या 1-4 म्हयन्या पयलीं आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी ह्या फ्लावराच्या हेचेर निरीक्षण केलें येवन हांगा पळयलें आनी तेंच्यांनी म्हटलें की वर्साभरात आपूण हे प्रोसेस चालू करता म्हणून। म्हाका तेंच्या बद्दल खूब अत्यंत हें आहा हांव तेंच्या बद्दल आनी ते हेचेर काम करतले अशेंय म्हाका दिसता। लोकांची हे घेवन मागणी घेवन तेंच्यांनी हें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें। तशेंच आमचे आमदार आनी पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारांनी हेतून लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यां कडेन बैठक घेवन ह्या फ्लायओवराचेर बेगींतल्या बेगीन कारवाय करून हो प्रोसेस बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाची अशी मी मागता। आनी आमची पंचायतीन सद्याक एक थाराव घेतला की हे फ्लायओवर जावच्या सिग्नल तरी जावचे म्हणून आमी सरकार कडेन सद्या मागणी करतली।